तुम्ही जाणा अनानस नाल आणि योगर्ट घालून इतले अप्रतिम शिवराक तयार जाता. चला आयज करूया आम्ही शिवराक. पायनॅपल कट करून घेऊया आम्ही. पायनॅपल म्हणटा न्ही व्यवस्थित कट करा. पळोवपाक बरें दिसल्यार खावंक बरें दिसता. आता पायनॅपल आम्ही घालया हितून आणि शिजोवन घेऊया. कशें शिजोवपाचें सारकें पळोवन घ्या व्यवस्थित. उदक घालता. 2 हिरवी मिरसांग उबे चिरून घालता. हळदी पिठो, रेड चिली पावडर, मीठ. मोठे मीठ हे पावडर करून घेतला हे आणि हे येता अशें मोठे मिठाचे पावडर पासून तुमकां हांगासर मेळटा. तर मोठे मीठ वापरता म्हणजे जेवणान चडशे. तुमकां जाय तुमी ते वापरा. मीठ घालून घेऊया. आता हे पायनॅपल शिजसर मसाल्याची तयारी करा. 7 ते 8 मिनटां लागतले पायनॅपल शिजपाक. एक पडी खतखतो येयला काय ना मातशें बारीक करपाचें गॅस. मसाल्याची तयारी करूया. कोकोनट चड करना, थोडेशे करता. इतलो पुरो. जिरे अर्दो टीस्पून. हळदी पिठो फक्त इतलेच सामग्री पुरो हितून. उदक घालून वाटप तयार करूया. थोडोसो घालता चड न्ही. करवळ्याची पानां घालया 4. गॅस सारखे 1 नंबराचे सारखे बारीक करूया आणि आता मसालो घालया. मसाल्याचे हे पळया कितले गंध वाटून घेतलेले आहा. मसालो घालून 5 मिनटां आमी शिजोवया. ताच्या उपरांत गॅस करूया बारीक. आता गॅस सारखे बारीक केला आहे आणि आता योगर्ट घालता हांव. कितें व्हडले कुलेर घालता 2. हे पळयात इतले पुरो. मिक्स करून घेऊया बरें. हा कितले बरें दिसता सुंदर. टीव्हीचेर तुमकां पळोवपाक मातशें डिफरंट दिसतलें लायटिंगेक लागून. सारखे कलर म्हणटा ती एकदम अप्रतिम जाल्ले आसा. हे आमचे तयार जाल्ले आसा. आता आमी फक्त हांगासर फोडणी मारपाक जाय. आता फोडणी मारल्या उपरांत तुमकां दाखयता कशें जाता तें. आता हे दुसऱ्या आयदनान काडून घेता आणि हितून तडका मारता. कित्याक आमकां फोटोग्राफीक लागून जाय न्ही. कडेचे कलर पळयात. आता लायट ऑफ केला हांवें. आता तुमकां सारखे कलर कितले पळोवपाक मेळटले. कितले सुंदर दिसता पळयात. आता प्रेझेंटेशन करपाक लागून हांवें हितून काडलां. ओके. आता आमी तडकाची तयारी करूया. तडका मारपाक हे आयदन घेतला हांवें. तेल मात बरें तापूंक जाय हां. सांसवां घालतकीर एकदम पटापटा फुटपाक जाय. तशें तेल बरें गरम जावनी. चॅक करया. बरो वाफ येवपाक लागला. आता तेल गरम जाल्लें आतां घालया सांसवां. पळयात घालतात एकदम पटापटा एकदम रेडी. करवळ्याचे पानां घालता. मिरसांग घातला 4 ते 5. तुमकां जाय तितले घाला तिकी. इल्लो कोथमीर घालता. तर हे जालें आमचें जेवण तयार. इतले सोपे, इतले सादे आणि आरोग्याकूय बरें. पोटाकूय एकदम तुमकां बरें दिसतलें. हे जेवण मुद्दम ट्राय करून पळोवपाचें. आता आमी जेवण टेस्ट करून पळोवया. हे जेवण म्हणटा तें शीता वांगडा चड रुचीक लागता. जेवण आता आमचें एकदम रेडी जाल्लें आहा. पळोवपाकूच इतलें सुंदर दिसता न्ही. तेरेन जेवण इतलें सुंदर आनी इतलें रुचीक तुमी अजाप जातले. परते परतले जेवण तुमी करतले इतले पळय शुअर. चॅनल सबस्क्रायब करात. एकदम फ्री आसा. शेअर करपाक विसरनाकात. मेळचे दुसरे व्हिडिओन. देव बरें करूं.